रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या सोयंबाचे असोक्तायेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशी तुमचे कुडीचे सांदे पोजडपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमी वोपून दिले आनी सगळेंच खोटेपण जालें, तशेंच आतां सगळेंच पवित्रपण जावचे खातीर तुमचे सांदे प्रमाणीकपणाक वोपून दियात. तुमी पातकांची गुलामां जाल्यात तेन्ना तुमी प्रमाणीकपणा सोरी आपले सत्तेची आसल्यात. आतां तुमकां लॉस दिसता त्या कर्तुबांचो तुमी तेन्ना कसलो फळ काडलो? मरण शेवटांचो. आतां पातकां मेकळीं जातोच आनी देवाची चाकरां जाल्ल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रपणाक पावयता तसलो आनी सासणाचे जिवीत शेवट तुमचो. पातक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता ते देणें आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू सोबे जिवीत सासणाचे. देवाचें उतर हें, देवाचें वोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. जो मनीस नुस्त्यांची भूत घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. स्वभाव. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. वावत्या वाळेचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सगल्यो ताचे कोदन्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, म्हूण नोश्ट्यांची वाट निसंटणाक पावयता. स्वभाव. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी. सगळें नुकसान, सगोत ओळशीक, फकत जेजू म्हजी क्रेस्काय. ताचे भितर रिगून रावंक काळीस म्हजें आशेन मागता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना बगर बेत घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घराब्यान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगा दोगांचेर आड आनी दोगा तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड.
आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड, सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजू शांतीचो राजा म्हूण आमी जाणाव. जेजू देवा आनी सगळे रोचणी मदें संधान करूंक ह्या संवसारांत आयलो. जाल्यार पृथ्वीर उजो पेटोवंक हांव आयला, भेद घालूंक हांव आयला अशें जेजू कित्याक म्हणटा? पयल्या शेंकड्यांत जेन्ना जायते जुदेव लोक जेजूचे पाटलाव जाल्ले तेन्ना तांचे कुटुंबान फूट पडली. फूट पडूंक कारण म्हणल्यार तांच्या कुटुंबाचे कांय वांगड्यांनी जेजू मसायस देवाचो पूत म्हूण मानून घेतला ना. जुदेव लोक आपल्या कुटुंबाचे जायते मोल करताले, पूण जेजू तांकां सांगता, तुमच्या कुटुंबीक संबंदां परस देवा सवे संबंद अदीक मोलाचो. देवा आनी कुटुंबा मदें आमकां कितेंय एक विंचून काडूंक पडलें जाल्यार आमी देवाक पयलो विंचून काडचो. देवाक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवचो. जेजू संवसारांत येवन ओगेपणाचें जिवीत जिवंक ना, पूण ताणें 30 वर्सां पवित्र पुस्तकाची वळख घेवंक आनी दिवंक वावुरलो. जेजू समाजाची चाल शिकूंक लागलो. समाजांत आशिल्ली ओनीत, झगडीं झुजां, तुटलोले संबंद, जिविताच्यो अनेक संस्कृतायो ताणें अणभवल्यो. आनी 3 वर्सां ताणें संवसाराक आत्मीक मोगाचो उजो पेटयलो. म्हणटात, वाडून व्हड जावं, जंय तुका रोयला. खरेंच जावं आमच्या कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजीन, समाजान जेन्ना अनीत, वायट आनी चुक्यो घडटात थंय ओगीच रावंक न्हय, पूण उजो घालून बरेपणां हाडूंक आमी वावरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जिवितांत देवाचो अनुभव घेवन नवेपणाचो उजो घालूंक वावरुया.